खोर्ली हो म्हापशेचो सांस्कृतीक नदरेन उदरगतीचे दिकेन पावलां मारपी वाठार, पूण सद्याक मागासलेपणाच्यो कुरवो दाखोवपाक लागला. इतलो की नांव एकता नगर आसलें तरी सरकारी खात्यांनी कामाची एकता दिसनाशिल्ल्यान थळावो नगरसेवकय बेजारला. वीज विभागांतले थळाव्या जेईचेर तर कारवाय करची अशें ताणें मागलां. जाल्यार PWDच्या उदका विभागाचे कृपेन खोर्लेच्या गंगानगरांतली पायपां फुटून जाग्या जाग्यार गंगा उतरल्या. पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट. म्हापसा पालिकेक नवें पालिका मंडळ लाभलां. बरेच कृतीशील तरणाटे प्रतिनिधी म्हणून वेचून आयल्यात. खोर्ली एकता नगरांतलो साईनाथ राऊळ हो तेतूंतलो एक. पूण सद्याक तो वीज खात्याचो जेई गावडेचेर बेजारला, ताचे निष्क्रियतेक आनी घाळपणाक लागून. ह्या वाठारांतल्यो हाय टेन्शन वायरी तुटून पडल्यो. राती गेल्ली लायट दुसरे दिसा दनपार मेरेन आयली ना. विचारल्यार खंय लोकप्रतिनिधीकय शापदां आयकून घेवची पडली. आयकात हो प्रकार थळाव्या नगरसेवकाच्याच तोंडांतल्यान. ही खोल्ले आता एकता नगरान हे आता लायटीचें काम चालू आसा. हाय टेन्शन वायर तुटलेली आसा म्हणून म्हाका तेंच्यांनी सांगलें. रातच्यान 3 ट्रान्सफॉर्मर GT गणेश टेम्पल, KZ खोर्लीन झर आनी KDN जो मोसुंदे कडेन तेकोन ट्रान्सफॉर्मर आसा, हे 3 ट्रान्सफॉर्मर काल रातच्यान 10 जी लायट गेल्या ती अजून पर्यंत ना. वॉर्डांतल्यान कावन्सिलर म्हणटकूच फोन येतात आनी ते सहजीकपणे म्हाका फोन येवपाक सुरू जाले. हांव तांकां विचारलें जाल्यार टोल फ्री नंबर जेन्ना कॉल केलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें जम्पर तुटला, सो लायट येतली. पण लायट येतली म्हाका जशें तेंच्यांनी सांगलें तशें हांवें वॉर्डान सांगपाचो प्रयत्न केलो. पण सकाळ जाली, आतां दनपार जाली, 12 वरां जावन 13-13:30 वरां जाली लायट येवंक ना. म्हणून हांव जेन्ना स्टेशनार येयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तेंचें काम हांगासर ते येयले थंयसून आनी तेंच्यांनी काम सुरवात केलें. म्हाका दिसता हें जर काम रातच्यान सुरू जाल्लें, कित्याक राती तेंच्यांनी थोडें काम केलें म्हणटा. रातचो स्टाफ कितें करता म्हाका खबर ना. हें जर तेंच्यांनी रातच्यान सुरू केलें जाल्यार म्हाका दिसता परत लोकांक त्रास जावचो नासलो. कित्याक आमी प्रत्येक कामाक शटडावन मागता आनी आतां सद्या ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्लेल्यो आसा. लोकां भुरग्यांकूय त्रास जाता आनी त्या खातीर प्रत्येक फावटी जेन्ना खोल्लेचो जेई आमी म्हणटा, खोल्ले एरियेन गावडेचो जेई आसा तो म्हाका केन्ना सायडीर दिसना. फाटल्या टायमार जेन्ना शटडावन मागलेलो तेन्नाय दिसना. आनी प्रत्येक मनशाक खंय तो निग्लेक्ट करून उलयता, म्हणजे डायरेक्ट तोंडार तेंचे लॉस करप किंवा लोकांक शाणपणां सांगप अशें करता. आतां आमच्या मदीं म्हाज्या वांगडा आसा जेई जो आसा तो म्हाका हांगासर आसा सिद्धेश. तो सायडीर म्हाका केन्ना पळोवपाक गेल्यार सिद्धेश म्हाका सायडीर दिसता. कित्याक तो आपल्या लायनमॅनांक घेवन काम करता. लायन म्हणटकूच इलेक्ट्रिसिटी म्हणटकूच लायनमॅन जे आसता तांकां खूब प्राधान्य दिलें वयता, कारण ते आपले जिवाची पर्वा न करता वयर चडोन कामां करतात. आनी जेई कडल्यान आमकां आयकून घेवचें पडटा. एज अ कावन्सिलर म्हणून म्हणना, पण एक लोक सामान्य मनीस म्हणून आमकां आयकून घेवचें पडटा. हें म्हाजे कडेन न्हू तर प्रत्येका कडेन जाता. इल्लो जाय आसलो, कारण कशी धांवपळ करून लायट हाडप हें तेंचेर आसता. आमी कांय करूं शकना. आमी येवन काम करून घेवं शकता. लायनमॅन वयर चडटा, आपली कामां करता आनी जेई हांगासर आसा तो धांवपळ करून काम घेता. पण LT लायनीचेर म्हणटा तो आपूण LT लायन. म्हाका प्रत्येक फावटीचो सांगता STचो जेई पळोवन घेतलो आपूण LT लायन. हें म्हाका दिसता तेंच्यांनी मेळोन जर काम केलें जाल्यार कांय प्रॉब्लम जावचो लोकांक खातीर. कारण आमकां चिंततना आमच्या जनतेचो ट्राय करून चिंतूंक जाय, आमच्या वॉर्डाचें चिंतूंक जाय. जेई कडेन मागता किंवा EE कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जेई जो आसा गावडे तेका तेचें काम जें कितें आसा तें तेका सांगून दिवचें आनी मनशां वांगडा कशें उलोवप हें तेका कळोवन दिवचें. आमी आमदारा कडेन ऑलरेडी पावयल्लेले आसा. जेन्ना फाटले दीस जाले तेन्ना आमी आमदारा कडेन पावयल्लेले आसा. आमदारान नोट घातलेलो आसा आनी काबराला कडेन उलयतलो म्हणून आपूण तेजे कडेन सांगलेलें आहा. मागता आमदारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन गावडे जो आसा तेचेर एक्शन घेवची. म्हाका सांगता तुमकां केन्नाच्यान कॉपरेट करना गावडे पयलीं हांव जेन्ना इलेक्शन निवडून येवच्या पयलीं लोकां कडेन कसो उलयलो तुमकां खबर आसा. प्रेसाक म्हाका दिसता पयलीं पासून कळटलें की मनशांचें कितें कोण रिएक्शन कसो दिता, खंयचो ऑफिसर तो पयलीं प्रेसाक कळटा कोणा ना कोणा थ्रू. आनी अशीच गजाल जाल्लेली आसा. तो सारको मनशां कडेन दुर्लक्ष करता. ही सद्या लायन तुटलेली पळय ती आमी चार्ज केला. लायट येयली आतां. एट प्रेझेंट सगळ्यांक लायट आहा. ओनली थिंग कितें जालें, राती 2-3 कडेन प्रॉब्लम आशिल्ले. सकयल खोर्ले मोसुंदी थंय लायन तुटिल्ली, मेन सेक्शन लायन तुटलेली. अनसाबादानूय प्रॉब्लम आशिल्लो, त्या खातीर मातसो टायम जालो. आतां एट प्रेझेंट सद्या केलें आमी चार्ज केला, लायन चालू केल्या. आनी आतां आमी या म्हापशा खोर्लेच्याच गंगा नगरांत. भर पावसांत जाग्या जाग्यार गंगा व्हांवतना दिश्टी पडटा. पूण ही ती गंगा न्हू, ही PWDचे कृपेन तयार जाल्ली कृत्रीम गंगा. ही पळयात गंगा नगरांतली सुळसुळीत सोपणां. एकामेकांगेर वयतले जाल्यार ही सोपणां देंवचीच पडटात. पांय निसरून भुरग्यांनी जायते फावट गुठल्यो घेतल्यात. पळोवपी हर हर गंगे अशें म्हणून वगीच रावतात. कित्याक तर फाटलीं 20 वर्सां कोणें हांगा लक्ष दिल्लेंच ना. मंसूर महम्मद सांगता, आयकात. तो भी अभी तक कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं. इतना पानी जाता है, रास्ता फुट गया पूरा. कोई भी आके हाँ करता है बोलता है. जब इलेक्शन आता है तभी आता है. इलेक्शन के बाद में कोई इधर घूम के भी नहीं देखता है. हम उसको जाके फिर मिल के भी बोला तो भी कोई नहीं आता है. कितने साल हो गए
ये कम से कम अभी 20 साल हुआ रहेगा, 20 साल। ऐसा ही है। सब और रात को क्या करते हैं, ऐसे कैसे आता आते है, हैं? फिर क्या करने का, ऐसे वो हमको बैलेंस पड़ गया है कि आने का तो जाने का। यहाँ पे अभी स्लीपर ही हुआ है ना, हाँ, पूरा स्लिप होता है, बच्चा लोग भी पढ़ता है, क्या करने का, आदत हो गया है, बच्चा लोग पढ़ता है, उठता है, फिर जाता है। और ये पानी भी फटा है। ये पानी जानने के अभी 15-20 दिन हो गए, हाँ, पानी जानने के ज़्यादा नहीं। ये किसी ने- पाइप तो हाँ? बहुत दिन से फटा है, पाइप हाँ। तो फटते रहता है, क्यों, एक लोड ज़्यादा होता है नहीं, हाँ। उसके लिए पाइप फटता है। पीडब्ल्यू का पाइप है वो। हाँ, पीडब्ल्यू कुछ नहीं एक्शन लेती, कोई नहीं आता। अपने कंप्लेंट भी कुछ की हैं। नहीं, ये पानी तो ये अभी जा रहा है, छोड़ो, ये पाइप तो हमेशा फटता रहता है। पाइप लोड आता है ना, इसको खींचता है ना पानी से, इसके लिए और काउंसलर कुछ एक्शन नहीं लेता। कोई नहीं लेता है। कोई यहाँ आता पे कभी आया था काउंसलर? आता है, वो आता है, मिलता है, बातचीत करता है, हम भी बोलता है उसको, समझ पूरा इसका पहली तो बना के दे रहे। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बनाऊंगा, ये कितना क्या क्या लगता है देखो रे, बोलता है, आता है, फिर भूल जाता है। प्रभागाचे नाव गंगानगर आणि पायपातल्यान गंगा व्हांवता हो योगायोग न्हू आणि चमत्कारूय न्हू. प्रभागातल्या लोकांक म्हटल्यार लाडक्या मतदारांक सरकारान करून दिल्ली ही तरतूद. लोकप्रतिनिधी येतात, तोंडाक पानां पुसतात आणि वयतात. गंगानगरात गंगेचे दर्शन घडतच रावता. ही गंगानगर म्हणजे खरीच गंगा व्हांवपाक जाय अशें दिसता. आनी हांगा तोच प्रकार जाल्लो आसा. ना धड वाट येवपाक आनी उदक सगळ्याक व्हांवता. आतां कशें व्हांवता, कितें व्हांवता तें सोडूच घाल. आतां वयल्यान खंय तेंच्यांनी त्या दिसा फोडून घातला आनी तें उदक हांगा डायवर्ट जालां आनी हांगासरल्यान सगळें येता. आतां दुसरी गजाल आसा, गंगानगर हेका कितें म्हणपाचें जाल्यार हे जे आसा ते पायपलायन्स सगळे लिकेज आहा. हांगासर आसा लिकेज, परत ह्या सायडीन हांगा लिकेज आसा, अशे 2 जाग्यार लिकेज आसा. आतां म्हापसा चेअरपर्सन नवे जाल्लेले आसा, तेणें हांगा लक्ष घालचो. गंगानगर खोर्लेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर.